गोय उत्तर जिल्लो न्यायालयातलो स्वाक्षरी केल्लो आदेश अपूर्ण अवस्थेत सापडिल्ल्यान उच्च न्यायालयान या प्रकरणाची परतून सुनावणी करपाचो आदेश दिला। 31 मार्च 2026 खटलो निकालात काडपाचो आदेश केन्नाच स्वाक्षरी जावंक ना वा फायनलायज जावंक नाशिल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पष्ट जाले उपरांत न्यायालयान परतून सुनावणी करपाचो निर्देश दिला अशें कळटा। न्यायालयान मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीशाक हे प्रकरण सक्षम न्यायाधीशाकडेन सोपोवन 2 म्हयन्यां भितर नव्यान निकाल काडपाचो निर्देश दिला। या प्रकरणाची सुनावणी 7 जुलय सावन सुरू जातली अशी माहिती मुखार आयल्या।